एक असेंब्लीन रेज केल्लो की ज्यो प्रायवेट कंपनी आसा ते लग्नाचे म्युजिका खातीर लायसनाचे ते हॅरेसमेंट करता लायसन फी खातीर ते कितें जालां खंय पावला ताजेर आमी अशें काडिल्लें की गुजरात हायकोर्टाचो जजमेंट आसा ह्यो कंपनी लायसन्सींग फीज म्हणून लायतात आनी लाखांनी रुपया आसता एक लग्नाक 7 लाख रुपया बी अशी लायसन्सींग फी आसता ती हांवें ती नोवॅक्स म्हणटा ती मेन कंपनी ही सारकी एक्स्टॉर्शन चलयता सरकाराच्या नांवान हें चलता तें हांवें एसेंब्लीन 13 जानेवारीक एक्सपोज केलें आनी मुखेलमंत्र्यान म्हाका उतर दिल्लें की आपूण कॉमर्स मिनिस्ट्री म्हणल्यार पियूष गोयलाची मिनिस्ट्री DPIT म्हणून आहा तो डिपार्टमेंटान फॉलोअप करून आपूण हाजेर बंदी हाडटलो काल तांणी अनावन्स केल्लें आहा म्हणल्यार युनियन मिनिस्टर पियूष गोयलान अनावन्स केला की ही लायसन्सींग फीज लग्नाक आनी रिलेटेड इव्हेंट्सांक लागू जावच्यो ना सो हांव हें हाजें स्वागत करता एक दुसरें म्हणल्यार की आमी जें घेवन बसले सारकें पर्सिवर केलें ताजें आमकां फळ मेळिल्लें आहा म्हणून लोकांचें आनी आमच्या पक्षाचें आनी जे कोण हे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीचे आमचे वांगडा आयिल्ले तांकां हांव परबी दिता आनी लोकां कडेन मागता की आतां इतलें सगळें अनावन्समेंट जावन पसून धर हेंच एक्स्टॉर्शन चालू आसा कित्याक आमचें वेडींग डेस्टिनेशन म्हणून गोंय वळखता तुमी आनी तशें जर चलना जाल्यार आमकां लोकांनी कॉन्टेक्ट करचें आमचे पक्षाचे पदाधिकाऱ्यांनी कॉन्टेक्ट करचें आमी तांकां न्याय दितले आनी हें एक्स्टॉर्शन जावंक दिवचें ना